येवकार हांव जवाहर. सर्वेगायच्यो हेडलायन्स. आनीक 3 जाण जाले मंत्री. 2 भाजपाचे जाल्यार 1 मगोवपाचो. निळकंठ, सुभाष आनी सुदीन तिगांनी घेतलो मराठींतल्यान सोपूत. सरकार दिवपाचें आसलें 16,000 लिटर मुफत उदक, पूण कुडका चल्ला उदकाचो इबाड. टाकी व्हांवता उपट भरून. कुडकाकार म्हणटात हें सच्चेंच. लेबलिंग, ब्रँडिंग आनी क्वॉलिटीच्या नांवार फटयतात गिरायकांक. बदललेल्या कायद्याची लोकांकय ना म्हायती. पर्यटनाचें केंद्र आसलेल्या गोंयांत येवची ना कोताक ही फटवणूक. मडगांवां गोवा कॅनाची जागृताय. आनी आतां पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 9 एप्रिलाक गोंयाक मुख्यमंत्र्या सयत 9 मंत्री मेळ्ळे. आयज आनीक 3 राज्यघटनेचो सोपूत घेतलो. थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकार, सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकाराकय मंत्री केला. पळयात. मार्चाचे 28 वेर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो जाल्यार भाजपाच्या हेर 9 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलेलो. पूण 3 मंत्रीपदां रितीं आसलीं. शेनवारा दनपारां उरिल्ल्या मंत्र्यांचो सोपूतविधी जातलो अशें शुक्रारा रातीकडेन जाहीर जाल्लें. आयज उरलेल्या 3 मंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो. उपसभापती म्हूण वेंचून आयिल्लो भाजपाचो आमदार सुभाष फळदेसायाक राजिनामो दिवपाक सांगून मंत्रिमंडळांत ताका आस्पावन घेतलो. 3 जाणांनी मराठींतल्यान सोपूत घेतलो. 3 मंत्र्यांच्या समर्थकांनी राजभवना भायर बरीच गर्दी केल्ली. राज्यघटने कडेन प्रामाणीक रावपाचो सोपूत घेतल्या उपरांत हे मंत्री मिडिया कडेन उलयले. पळयात. सरकाराचें एक प्रयोजन आसता की आमकां कोण मनीस खंय जावपाक जाय. सुरवातीच्या काळान भितर एखादे वेळ म्हाका डेप्युटी स्पीकर पद दिल्लें आसा. ताच्या परेन म्हाका जर काम करपाची संदी, म्हाका जर म्हजे जर एबिलिटीज दुसरे वटच्यान आसा, ती स्कील वापरपाची, ती कार्यक्षमता वापरपाची आनी खंयचे तरी डिपार्टमेंट बरे तरेन चलोवपाची जबाबदारी एखादे म्हजे बरोबर येवपाची. हे जे देणें आसा देवाचें, तें हांव देणें देवाचें अशें म्हणटा. आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेश्ठींनी तें दिल्लें आसा. त्या खातीर तांचे मनापासून आभार मानता, अभिनंदन करता. आनी जे खाती म्हाका मेळटली ताका योग्य न्याय दिवपाची गरज आसा, ती लोकांची गरज हांव पूर्ण करता. स्पेशली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना म्हजे कडेन आयलो तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू 72 कोटी आशिल्लो. आनी ज्या वेळार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हजे कडच्यान गेलो त्या वेळार तो रेव्हेन्यू 417 कोटी आशिल्लो. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता ज्या वेळार खंयचोय डिपार्टमेंट म्हजे कडेन येता तेन्ना योग्य न्याय दिवपाचें काम हांव करता. दुसऱ्या नशिबाचेर हांव दुसऱ्या ब्लेम करूं शकना. हांव ऑलवेज डिपेंड ऑन माय डेस्टिनी. टुरिजम मिनिस्टर आसलो त्या टायमार जेन्ना हांवें मदीं गव्हर्मेंट तेन्ना त्या 5 मंत्र्या खातीर म्हाका घेतली. आतां जेन्ना परत आतां एक्सपेन्शन जालां डिपार्टमेंटा दिवप हे CMचे मुख्यमंत्र्याचें डेलिगेटीव आसा आनी तो योग्य तो दितलोच. कारण ताका सगळ्या 12 मंत्रिमंडळ मंत्र्यांक सांगूंक जाय गोंयचे जो डेव्हलपमेंट आहा तो बॅलन्स करून करपाक जाय. आनी तो म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या कॅबिनेटान आहा त्या बरोबर योग्य ते खातीर काम करता. सोपूतविधी उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयलो. पळयात. कॅबिनेट कंप्लीट जालें, खाती वाटपाक आत्ताच तांकां मिनिस्टर शपथ दिल्या. खाती वाटपाक थोडोसो उशीर लागतलो. निलेश मिनिस्टर जाल्या उपरांत कितले 4 दिसांनी खाती मेळयलें, ताका 5 दिसांनी खाती मातसो उशीर लागतलो. बरें. एक तेंपार भाजपाचो कट्टर टिकाकार आनी आतां आघाडेचो भागीदार MGPचो अध्यक्ष पांडुरंग दीपक ढवळीकाराक वेंचणुके पयलीं भाजपाचेर टिका करूनय पक्षान युती कित्याक केली असो प्रश्न विचारलो. भाजपा मोगोवपाची विचारधारा एकूच आसा अशें सांगून तांणी खऱ्याचेर चादर ओडून कॅमेरा मुखा वयल्यान पळ काडलो. आयकात. BJP आनी MGP हेचे अलायन्स आज घडून आयिल्लें आसा आनी हे अलायन्स हे दोनूय पक्ष समविचारी आसा आनी ह्या पक्षाक ह्या दोनूय पक्षाक मेळून गोंयची गरज आसा. गोंयचें भवितव्य जें आसा आनी आतां हेचे फुडें भाजपा आनी मोगोचेरूच आसतलें आनी भाजपा आनी मोगो हे एक कडेन जावन गोंयाचो विकास हो फुडें व्हरतले, कंटिन्यू आसतले आनी फुडल्या 10 वर्सां सुद्दां हे अलायन्स फुडें व्हरतले. फाटलीं 10 वर्सां हे अलायन्स केन्ना फूल कंप्लीट जावं ना. जाल्लें 2005 आतां उरतलें आतां उरतलें म्हणून तर केलां. जें कितें
जे कितें डिफरन्सीस आशिल्ले ते डिफरन्सीस वी हॅव सॉर्टेड आउट. एमजीपीची नवी सकाळी एमजीपीची नवी सकाळ अशें कांय ना. सांगलें मरे तुका बीजेपी आनी एमजीपी हे पयलीं पसून आशिल्ले 1999 डिफरन्स आशिल्ले न्ही ते डिफरन्स हॅज बीन सॉर्टेड आउट आनी अजून फुडें आनी सॉर्ट आउट जातले एंड वील बी व्हेरी क्लियर आउट. लोकसभा आमी जॉयंटली लढयतले. That will be discussed in 2024 it is. So what was the difference which was sorted out? Why you want that? Because what there, that has been sorted out, I say. Yeah, definitely it is sorted. Airlines will continue to make a good of Goa. गोवा 365 खातीर राजभवनांतल्यान इर्शाद शेख आनी श्यामचारी. सर्वसामान्य भारतीय खातीर 1 लिटर पेट्रोलाचें मोल त्याच्या दिसपट्ट्या उत्पन्नाच्या 1/4 आसा. कमी पगार आणि असुरक्षीत नोकऱ्यांचो हो काळ. पेट्रोल आणि डिझेलांच्या दरांक उजो पेटलेल्या देशात पहिल्या 10चे वळेरेंत भारत आसा. दुष्काळात 13वो म्हयनो म्हणटात तशें जोडपी एकलो खावपी 10 तोणां असलेल्या कुटुंबात LPG सिलिंडर इश्ट दिसचे बदला दुस्मान जावन रावला. भारतांत गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन इंधन उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतान LPG सिलिंडराची येवजण जाहीर केल्ली. थंय LPGचे दर मळबाक तेंकल्यात. भायल्या देशांनी घडटल्या विविध घडणुकांक लागून फाटल्या 2 सप्तकां सावन इंधनाचे दर आनी LPGच्या दरांनी वेगान वाड जायत चल्ल्या. भारताक आतां वाडलेल्या मोलाच्या परिणामांक तोंड दिवचें पडटा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. सुपातय धरना वल्लेतय धरना अशी म्हण आसा. कुडकाकारांचें तेंच जालां. टाकी भरोन उदक व्हांवून वयता पूण पियोवपाक मेळना. थळावे सांगतात हे आमकां नवें न्हू. दोळ्या सामकार उदकाची नासाडी पळोवप आतां सच्चेच जाला. ही टाकी थळाव्यांक दिसचे आदीं अर्दवर भरून व्हांवताली. ही पयलीच खेप न्हू, थळावे सांगतात. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाचे वृत्तीक लागून उदकाचो इबाड चल्ला. पुराय गांवाक उदका पुरवण करपी ही टाकी फाटल्या म्हयन्यांतय ह्याच कारणांक लागून भरून व्हांवताली. कितें रे वेस्ट मरे उदक. ही पळयात आमची कुडका विलेजीची टँक वॉटर टँक हांगा लोक उदका खातीर रडटा आनी हे वेस्ट पळय उदक पळय बोरान वता. हें चल्लां कितें पळय. तो पडलो सरकारान 16,000 लिटर मुफत उदक दिवपाचें आश्वासन दिलां. पूण प्रत्यक्षांत फुगलेली बिलां हातांत पडटात. उदकय वेळार मेळना. उदकाचो प्रश्न सगळ्यांकच सतायता. पूण उदकाचो कसो इबाड चल्ला तें कुडकाचो थळावो सांगता. म्हाका दिसता हांवून जालो हांगा अर्दवर जालो आनी त्यान पयलीं एक घसघशांनी जोर कशी व्हांवता तशी व्हांवताली. कितलेशेच गाडयो पळय शेकरो सुद्दां लोटोन गेलो. जायते जाण स्लीप जावन सुद्दां हें जालें टर्न जाले गाडयो सुद्दां. सो म्हाकाच कांय कळना आयज उदका खातीर लोक रडटा आनी ही इरिस्पॉन्सिबिलिटी पळया तुमी. सो हें चल्लां कितें.
म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर सारकें लक्ष दिवपाची गरज आसा. बेश्टेच लोकांक पिशान काडच्या पेक्षा हेजेर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय की उदीक हें सारकें इम्पॉर्टंट. आनी मात सुद्दां एक सुद्दां लिटर कमी जालें की कितलेशेच लोक रडटा. आनी तुमी म्हणटा की 16,000 लिटर फ्री दितले. हें फ्री उदक तेज्यान चड मातशें सुद्दां सुबेज वचत जाल्यार आमकां बिलां डबल येतलीं. आनी आतां तुमी हेजेर वेस्ट कोत्ता तेजेर तुमकां कितें फायन मारपाचो आमी? लोकांनी कितें तुमकां हें दिवपाची सजा दिवपाची? आतां म्हाका दिसता अर्दवर मायज कितलेशेच लिटर उदक वेस्ट जालें आसतलें. कितलेशेच लोक आयज म्हाका दिसता उदका खातीर उपाशी मरतले आयज. ते म्हाका दिसता आनीक 100 लोकांक मायज उदक पावतलें आहलें तें आयज वेस्ट जालें. सो हेजेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाची गरज आसा. असले इरिस्पॉन्सिबिलिटी फुडें घडोवंक जायना इतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. गोंय आता फामाद अशें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र जावन रावला. 16 लाख लोकसंख्या असलेल्या गोंयांत 80 लाख पर्यटक येतात. लेबलिंग, ब्रँडिंग आणि दर्जाच्या बाबतीत त्यांची फटवणूक जावची ना हाची जतनाय घेवप आमची जबाबदारी, गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान सांगलें. गोवा कॅनान आयज दक्षिण गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर बोड्डे मडगांवां गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्साच्या भुरग्यां खातीर फूड प्रॉडक्ट्साचें मिक्स लेबलिंग, मिक्स ब्रँडिंग तशेंच दिकाबूल करपी जायरातींचेर चर्चा सत्र घेतलें. कंझ्युमर वेलफेअर सेलाच्या जोड पालवान हें चर्चा सत्र जालें. CERC अहमदाबाद कंझ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटराची संचालक आनंदिता मेहता आनी रोलंड मार्टिनान 2019तलो नवो कायदो आनी नव्या नेमांची विद्यार्थ्यांक वळख करून दिली. This is an effort for the first time in the state of Goa where we are trying to create awareness on the implications of the new Consumer Protection Act 2019, which for the first time covers misleading advertisements as well as the new notifications of the Food Safety and Standards Authority of India. Now, this is very crucial for the state of Goa because, as you know, we have a resident population of 16 lakhs, but we have 80 lakh tourists coming to Goa, which today puts Goa as international tourist destination. And therefore, it is very, very important to see that we cannot afford to have mislabeling, misbranding, and misleading advertisements in the state of Goa. Goa Can has already been receiving complaints in the last 3 to 4 years, wherein tourists have been taken for a ride. They have been shown websites where they have got air-conditioned rooms. They come here, there is no hotel, there is no room, and even we have, through the Consumer Conciliation Committee, in one case, got the refund of 9,000 rupees for a person who was paid in advance, and this hotel and room and all do not exist. People are coming to Goa in the name of drugs, in the name of sex, in the name of alcohol, and so much so the escort service websites which are offering call girl services, the kind of things that are being written there, all these things are questions that the consumer movement is going to now take on. We are very clear that you will misbrand a product, you will mislabel a product, but we have been misbranded and mislabeling the destination, and therefore this seminar is the first effort to make people aware about the law, understand the implication of the new notification, and then see what strategy we will follow. भारतीय मार्केटात नवे नवे प्रॉडक्ट येयल्यात, तांचे लोगो बदलल्यात. देखीक व्हेजिटेरियन खाणाचे वेगळे जाल्यार नॉन व्हेजिटेरियन पदार्थाचे वेगळे. ऑर्गेनिक पाकिटांचेर जैवीक भारत लोगो आसात, पूण जायते जाण ब्रँड, लेबलिंग, क्वॉलिटी, एक्सपायरी डेट अशा साबार बाबतीत गिरायकांक फटयतात. ताजेर कंझ्युमर एज्युकेशन सेंटराची संचालक आनंदिता मेहतान उजवाड घातलो. The new regulations that FSSAI has come out with. Earlier, there was only packaging and labeling regulation which FSSAI had in 2011. Now, the latest one is in 2021 with effect from 2022 January. And this is called the labeling and display regulation. That old regulation has been split into three. Like packaging is separate,
labeling and display is separate, and now misleading advertisement. Those 3 regulations now, and there are many new things that has been added to the FSSAI regulations. One of the most important thing is that all the e-commerce platforms that are selling food like Amazon, Flipkart, Big Basket, etc., they are also now mandatory for them to follow all the labeling norms that are being followed at the retail stores and all. There are many new logos that has been introduced. First and very important, people still don't know that the non-vegetarian logo has changed now. It is no longer that circle in the square. It is now a triangle, a brown triangle. Vegetarian logo remains the same. It is a green dot. But the non-vegetarian logo has become a brown triangle inside a square. So that is an important change, because this has been done for the people who are color blind. Earlier there was only a color change, now there is a shape change also, so easier for them. Then there is a new logo for fortified food. Earlier manufacturers would just claim it is fortified. Who knows it is fortified or not? Similarly, for organic food which claims to be organic has a Jaivik Bharat logo. So that is another, if you are planning to buy organic food, along with India organic logo, there is a Jaivik Bharat logo as well. Another, apart from the veg and non-veg logo, there is another new logo which has come, which is a cross inside a square. So that is for food which is not meant for human consumption, meaning consumers cannot eat that food, like there is some oil which is sold for religious purposes. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरलेल्यो बातम्यो. पिळगांव दिवचलचे साईबाबाचे देवस्थान फामाद. ह्या देवस्थानाचो 17वो प्रतिष्ठापना दीस साई सेवा समितीन मोठे उमेदीन मनयलो. भाविकांनी देवाचे दर्शन घेवन तीर्थ प्रसादाचो लाव घेतलो. पिळगांव वाठारांत बिरेस्तारच्यान श्री साईबाबा देवस्थानात विविध कार्यावळीक सुरवात जाल्या. 5 दीस त्यो चालू उरतल्यो. अंदूचो हो 17वो वर्सुकी दीस सुवाळो. साबार भावार्थांनी वांटो घेवन देवाचो आशीर्वाद घेतलो. सुवाळ्याची घारचो सुर्लेकारान म्हायती दिली. आयकात. सकाळी अभिषेक जाता, मागीर भायर हवन जाता. हवन जाल्या नंतर आरती प्रसाद महाप्रसाद जाता. महाप्रसाद जाल्या नंतर आयज सांजे 8 साईबाबाची आरती जाता. आरतीच्या नंतर दुसरे दीस उजवाडटा. दुसरे दीस 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक आसता दुसरे दिसा. मागीर दनपारां आरती, महाभोजन, परत सांजे 8 आरती आनी परत नाटक आसतलें. तिसरे दिसा परत 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक आसतलो. 12 आरती, महाप्रसाद, सांजे मागीर परत भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आणि त्याच्यानंतर रातून नाटक आसतली. मागीर रामनवमीचो जो कार्यक्रम आसतलो पळय तो सकाळी बाबाची काकडा आरती जाता. मागीर बाबा मंगल स्नान घाल्ले वयता. मागीर 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक जाता आनी 12 राम जन्म सोहळा सुरू जाता. त्याच्या नंतर महाप्रसाद जाता. महाप्रसादाच्या नंतर सांजे बाबाची पालखी आसता. साईबाबाचे सामको आमकां खुबशे अनुभव आहा. तेन्ना तेजें लग्न थारलें तेन्ना म्हाका पयलीं ताणें सांगलें, पप्पा आमी साईबाबाक शिर्डी वचून पत्रिका दिवया म्हणून लग्नाची. हांवें म्हटलें अरे तूं थंय वचचे पेक्षा हांगा पिळगांवां न्हय, पिळगांवां दिवयान म्हणलो, पण आपली इच्छा म्हणलो शिर्डी व्हरून पत्रिका दिवंक जाय. मागीर आमी पत्रिका छापल्या उपरांत तो हांव म्हाजी घरकारीन कुंदन म्हाजो भाव आमी सगळे जाणां शिर्डीक गेलीं.
गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार. काल कांय कडेन पावस शिरशिल्लो. फाटले कांय दीस जाले कमी चड प्रमाणात पावस झडत आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाणांत राज्यांत आयज आनी फाल्यां तो शिंवरतलो. आयच्या पावसाक जोगला आनी गडगडाचो सांगात मेळो येता. नुस्तेमारी करप्यांक मात खाशेली काळजी घेवपाची गरज हवामान खात्यान उक्तायल्या. राज्यांत जरी गरमेचे दीस आसले आनी पावसाक अजून 1 म्हयनो आसलो तरी फाटल्या कांय दिसां सावन राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस हजेरी लावन गेला. आयज दीसभर मळबात कुपां पळोवपाक मेळ्ळी. आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांनी गडगड सयत पावसाचो अदमास IMDन उक्तायला. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. राज्यांत आयज फाल्यां पावस. आयज गडगडांची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी. 11 एप्रिल सावन हवामान सुकें उरतलें. तापमानात 2 डिग्रीन वाडटलें. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. जाल्यार आयज पावसा वांगडा जोगला आनी गडगडाची शक्यताय आशिल्ल्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोगासचो.